तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी काय गावावी तुर्बेन दान भक्तीन उर्बेन मानान मोगाळ बापू तू आमचो पाटय आधार तुझो विज्ञान वारानी रक्षो लाभोय सांगा तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी काय गावावी तुर्बेन दान भक्ती उर्बेन मानान बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो भावा भयणीनो तिरस्कार बेपारवा निंदा वा बरें केल्ल्याक वायट उपकाराक अनउपकार आमकां कोणाकी चुकल्लें म्हणना आनी जायते फावटी हो तिरस्कार वा अनउपकारपणो आमच्या मोगाच्या मनशांतल्यान आमकां मेळटा तें चड दुखाचें आमच्या कुटुंबाच्या मनशांतल्यान शेजारांतल्यान वाड्यातल्यान आनी जेजू की तें चुकल्लें ना आयच्या वांजेलांत जेजू थंयसर बेजाराय उसरता ह्या दिशेन सगळ्यांनी बरें करीत गेल्ल्याक ताका मेळ्ळे तिरस्कार ताच्याच मनशांतल्यान ताच्याच हळ्ळेच्या कुटुंबाच्या मनशांतल्यान पूण जेजून ताचें मिसांव सोंपोवंक ना वा रावोवंक ना आपणा तिरस्कार मेळ्ळो म्हणून आपणाचें मिसांव जें कितें मिसांव घेवन आयिल्लो तें मिसांव ताणें मुखारसून व्हेलें आनी होचो संदेश आमकांय जण एकल्याक जेन्ना आमी बरें करता वायट कंडीत आमकां मेळटलें पूण बरें काम मुखारसून व्हरया आनी देवाची आशिर्वादां आमी आपणावया ह्या दिशेन कृपा मागता आसतना आज मंगळूर दियोसेसीस लौदातो सी हो दीस संभ्रमता परिसरा विशयी आमकां जागरण परिसर आमी उपयोग करता ह्या परिसरांत जायते आमी जोडता आनी त्या परिसराक आमी कितें दिता त्या देखून ह्या दिशेन जागृतकाय सांबाळूंक आनी परिसर राखून सांबाळून दवरूंक आमकां आपणय ह्या दिशेनी जे कोण परिसरा खातीर वावर करतात काम करतात तांचे खातीर आमी ह्या मिसा वेळार मागची सर आमच्या पातकांची दूख धरून देवात हांव एकामेकांतल्यान बोगसणे मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगे हो सदां सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट Krista kakulut Krista kakulut Songya kakulut Songya kakulut
महिमा 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 देवा मुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजल्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया जे कोणेही मिसा दिल्यात तांच्या हृदयात विशेष रीतीने आम्ही मागचे सांगत असं आमच्या खासगी कुटुंबाचे हृदयात तरी आम्ही मागया भोव मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणावर तुवें उबारलोय फातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयल्याय तशें ससनाचें सुख बगूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं ताणें म्हळें मनशा पुता हांव तुका इस्रायल पोरजेशी म्हजेर उपरांतल्या एका विरोधी राष्ट्राशी धाडटां तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला ती हट्टी आनी दारूण काळजाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटां तुवें तांकां सांगूंक जाय सर्वेस्पर अशें म्हणटा ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावूं कित्याक ती एक विद्रोही घराणे तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें देवाचें उतर हें सर्वेस्पोरान काकुळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात सर्वेस्पोरान काकुळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात
सर्वेस्पोरान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसा साकरणीचे दोळे तिच्या धनिनीच्या हातांचे आसलेले परी आमचे दोळे सर्वेस्पोर आमच्या देवाचेर आसा ताने आमची काकूळ करीसर ताचेर आमी ते टेवयल्या सर्वेस्पोरान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसा सर्वेस्पोरान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसा. साम पावलून कोरीतकारांक बरयल्या भावा भयणीनो, म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडिनाये म्हूण म्हज्या कुडींत एक फोडापोड दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. हांव गर्वाक पडना म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापटयत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरू म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताचे सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेचे वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासून म्हज्या अंतस्करणांनी बेपरव्यांनी कश्टां आनी आनवारां दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांवें दादोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी सक्तिवंत. देवाचें उतरें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू थंयसो भायर सरन आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक फाटी आयलो. साबत असो दीस तो सिनेगॉगान शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवण आयकले सबार जण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडत तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमावचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशयांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या दैऱ्या मदें तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर
थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळल्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचे अवतार है वाकली तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, कार्मेल मायाच्या फेस्ताक तयारी जावन फाटल्या 2 दीस जावन नोवेना सुरू जाल्यांत आनी आयचो 3रो दीस. आनी आयच्या ह्या 3ऱ्या दिसा आमच्या विशयाचो आमच्या नोवेनाच्या नियाळाक विशय जावन आसा उपवासाची वाट पातकाक पाठ. उपवासाची वाट पातकाक पाठ. उपवास जिंजवार त्याग सॅक्रिफायस म्हणटा आसतना आमची थोंडां भावतात वय की न्ही. कोणाक जाय उपवास? खरेंच मातसो काळ म्हणटाना आमकां समजता. ते सिंधीच्या बुधवारा एकलो तरणाटो म्हाका बंबईंत म्हणालो एक दीस, अरे परतून आयलो गी वो 40 दिसाचो काळ, कोणाक जाय वो उपास? खावंक ना, जेवंक ना, संभ्रम ना, फंक्शनां नात, गम्मत मारूंक ना, केदळा मुक्त जातात कोण हे 40 दीस. वय उपास आमकां कोणाकी तितलो बरो लागना, आमकां गरज म्हूण आमकां दिसना. पूण आनी थोडी आसात उपास म्हणटा बारीक कशी प्रत्येक जाण स्त्रियां. कित्याक ती चिंतात उपासाचे दीस, जिंजवाराचे दीस एक अवकाश वेट उणें करचो, आपणाची बॉडी फिट्ट करची. आनी ती स्त्री एक दीस म्हणाली जिंजवार ह्या उपास 40 दिसांच्या उपासाच्या उपरांत करेजमाचे दीस आखेर जावन येता आनी त्या लास्ट विकांत म्हाका म्हणाली, फादर हांव कशें दिसता? हांवें सांगलें बरें दिसताय. ना फादर, तुमी म्हाका ऑब्जर्व करूं ना. 10 kg हांव ह्या जिंजवारां ते उपासा वेळार ह्या करेजमाच्या गळ्यांत देंवले. आणखी 2 किलो उणें करूंक आसा. आणखी 2 किलो वेट उणें करूंक आसा, जडाय उणें करूंक आसा. फिट एंड फायन आसूं ती बरें, तें करूंक जाय. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, उपासाचो उद्देश ध्येय आमची बॉडीची जडाय वा वेट उणें करची न्ही, वा थोड्या काणा जेवणाचे त्याग सॅक्रिफायस करचेय न्ही. पूण पयल्यान पयलें उपासाचो उद्देश ध्येय जावन आसा, शेवट जावन आसा जिणी बदलपाचो, पातकाक पाठ करचो. वा आनी एक उतर सांगचें तर वायट तें पातक तें सांडून नवी जिणी आपणावचें, नवी मनशां जावचें. त्या देखून हर एक वर्सा आमकां हो एक अवकाश मेळटा उपास करूंक, दंडवण करूंक, प्राजीत करूंक, जिंजवार करूंक. इंग्लिशांत ते शब्द बरे आहात, फास्टींग, एब्स्टिनन्स, एब्स्टेनिंग, फास्ट फ्रॉम वॉट. सो तर उपास करचे म्हळ्यार कितें? पयल्यान पयलें उपास करचे म्हळ्यार, खरो उपास करचे म्हळ्यार आमची कुशी ती बगलेक दवरून देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालचें. आमची कुशी बदलोक दवरून देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालचें. आमी सकडी आमच्या सुकुशेची, आमची सुकुशी करूंक आमकां मोन. आनी त्याच भशेन सरता आमी चलता. ल्हान भुरगीं आसतना आवय बापाय सांगतात, ना तर वाडल्या तर व्हड जाल्या तर जण एकले तांचे कुशे प्रमाणे तांच्या साली प्रमाणे जाय आसले बरी करतात, चलतात, उलयतात. आनी पूण आज आमकां हो संदेश आमचे मुखार आसा, उपास करचे म्हळ्यार फास्टींग फ्रॉम आवर ओन वील एंड डुईंग गॉड्स वील. आनी ह्या दिशेन आयच्या वाचपांनी आमकां 3 निदर्शनां आसात. पयल्यान पयलें एजेकियल प्रवादी. एजेकियल प्रवादी एक ह्या जाग जावन आसलो आनी देव ताका विंचता. कित्या खातीर? ताची सुकुशी करूंक न्ही. देव सांगता, तुवें म्हज्या नांवे उलोवंक जाय, तुजी कुशी ती बगलेक दवरून जें कितें हांव सांगता
तें तुवें करूंक जाय. आनी एजेकियल त्या दिशेन पंतावन मग बांदता आपणाची कुशी बगलेक दवरून देव कितें सांगता तें करून मुखार सरता. आनी देव सांगता एजेकियल प्रवाद्याक ही नसती परजा दारूण काळजाची म्हजे विरोधूच ती उपराटल्या त्या देखून तुवें तांकां म्हजो संदेश दिवंक जाय. म्हजी खबर तुवें तांकां परगट करूंक जाय. ती आयकता जावं वा ना जावं तुजें काम तूं कर. जें कितें हांव सांगता तें तूं तांकां कर. आनी अशें एजेकियल देवाची बरी खबर थंयसर परगडता. फातकी जिणी सांडून नवी जिणी आदारूंक आपोवणें दिता. ताचें काम तो करता. जें कितें देवान ताका सांगलें तें तो करता. आनी दुसऱ्या वचपांत आमकां निदर्शन आसा सांव पावलोचें. आयज कोरिंथकाराक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें सांव पावलो आपणाच्या अस्कतकाय विशयींत थंयसर उल्लेख करता. आमचे भशेनच सांव पावलो ताचे उणेपण आसले अस्कतकाय आसली. साऊल आसलो पावल जाल्लें तर सगळें बदल्लें परिवर्तन जालें म्हूण न्ही. एका काळार आपणाचे कुशी करतो आसलो. आपणाक जाय आसलें करनासलो. क्रिस्तांव समर्थीक दगदवंक तो भायर सरलो आनी दमास्काच्या वाटेर क्रिस्तान ताका आपणासो करून घेतलो. आपल्या कुरपेन ताका भरलो. तो वळतावन तो सगळो क्रिस्त असो जाता आनी क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन क्रिस्ताक परगट करता. न्हयस जुदेवांक भायर वचून जंतिलांक तो क्रिस्ताची बरी खबर परगट करता. पूण आयच्या वाचपान तो सांगता आपणाच्या अस्कतकाय विशयींत आपणें गर्वन बरोवन अशें देवान म्हाका म्हजी अस्कतकाय दिल्या. मासांत कांटो आसल्या भशेन तवळ म्हाका म्हजी अस्कतकाय म्हाका जागयता आनी क्रिस्ताचो फाटलाव करूं लागशिल्लें म्हाका जागयता म्हणटा. आनी सांव पावलो सांगता आनी ह्या दिशेन तो क्रिस्ता खातीर क्रिस्ता कडेन मागता म्हजी अस्कतकाय म्हजें उणेपण तें पयस कर. आनी जेजू ताका दिश्टी पडून म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो. त्या दिशेन तूं खंत करिनाका. माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू. आनी तेंच सांव पावलो मुखार सुरू व्हरता. देवाच्या कृपेन जेजूच्या कृपेन तो बळवंत ताच्या हातेर तो जाता. आनी थंयसर निमाणें वाक्य तो सांगता जेन्ना हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी सक्तेवंत. म्हणजे जेन्ना आमी अस्कत आसाव तेन्ना आमकां देवाची कृपा बळ चड गरजेचें. आनी ह्या दिशेन सांव पावलो सांगता हांव अस्कत जाल्लें जाल्यार म्हाका देवाची कृपा चड आनी चड वळोवन आयली. वय मगाळ भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू कितें घडलें तें आमी आयकलें. जेजू आयलो आपणाची खुशी करूंक न्हय बगार बापाची खुशी करूंक आयलो. आपणाची खुशी न्हय बापाची खुशी करूंक. आनी ह्या दिशेन सगळ्यांनी तो बरें करीत गेलो. देवाचे सर्गींचे रास ते परगट करीत गेलो आनी ताका बरें केल्ल्या कितें मेळ्ळें तें आयच्या वांजेलांत आमी जेजूच्या सुत्रांनी आमी आयकलें. बरें केल्लें ताका सगळ्यांनी तिरस्कार मेळ्ळे. बेपरवा मेळ्ळी. निंदा कुल्पाकोडी. हो सुतारे सपूत वो झुजे हाचे भाव हाचे भयणी आमचे सांगत आसा हो काल आमकां व्हडलें सांगूंक आयला अशें ताका ते स्विकार करूंक तयार नासले. पूण जेजून आपणाचें मीस जें बापान आपणा मिसाव दिल्लें तें मुखार सुन तो गेलो. म्हणजे आनी एक शब्दां सांगचें तर आपणाची खुशी न्हय बापाची खुशी ताणें केली. आपणाची खुशी ताणें त्याग केली. आनी ह्या दिशेन आसा मोरी माय. भोवशा मोरी तरणाटी ती जावन आसली. हेर स्त्रिये भशेन तिकाय आपल्या जिवितांत एक योजना तिचें तें आसलें जावयेत. हर एका स्त्रिये तें वाडोवन आयिल्ल्या भुरग्यान तें आपूण कितें जाय कितें करूंक जाय म्हणल्यार चिंता आसता. आनी मोरी ह्या दिशेन चिंतून आसली. आनी ह्या दिशेन ती झुजे लागीं तिका कारारी जाल्लें आनी खंडी जावन काजर जावन झुजे लागीं कितें करचें कशें बांदून हाडचें कुटुंब चिंतून ती आसली जावयेत. आनी जेन्ना बडव्या मुखांत देवाची बरी खबर तिका मेळटा ती आपणाची योजना पुरा कुशीक दवरता. त्याग करता. सॅक्रिफायस करता. आपणाची योजना आपणाची मांडावळ आनी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालता. फियात दाय विल बी डन. तुजी खुशी म्हणजे तें जावं. आनी अशें सगळ्या मुखल्या आपल्या जिवितांत सल्वस्वाच्या कामांत ती आपणाचो भरपूर सहकार दिता. आनी अशें आपणाची खुशी त्याग करून देवाच्या कुशेक ती कल्तीमान घालून सोडूनदाराची आवय ती जाता. मग भाव भयणीनो ह्या तिनी चारय निदर्शनांनी आमी पळयलें
आपणाची कुशी कुशीक दवरनो देवाचे कुशेक खलतीमान घालचे देवाची कुशी आपल्या जिवितांत पाळचे हो जावन आसा खरो उपास फास्टिंग फ्रॉम वन्स ओन विल अँड डुईंग ऑर सबमिटींग टू गॉड्स विल आणि दुसऱ्यान उपास करचे म्हळ्यार आमचे काम बदलेक दवरनो हेरांच्या गरजांक पावचें आमचें काम कितले फाटी कितले केल्यार ते मुग्ध जेन्ना 24 hours काम केल्यार ते मुग्धन आमच्यो गरजोय अखेर जायनात अवर नीड्स वील नेवर एंड पूण हेरांच्यो गरजो वय आमी हेरांच्या गरजा पावोंक जाय तेंच मोरयेन आपल्या जिवितांत करून दाखयलें मोरी सदांच हेरांच्या कन्सर्न या हेरांच्या विशयांत चड हुस्कोतिका आसुल्लो आपण आपणाक देवान विसरून काडला सकड स्त्रियां पैकी आपण देवाची आवयती जाल्या म्हणून उंच फाटा आसा ती बसोवना सकड्यांनी येवन म्हजी सेवा करची म्हणून ती चिंतूना बगार ती उठोवन गेली सेवा करूंक दुसऱ्यांची जेन्ना तिका कळोन आयलें की बडव्या मुखांतर आपणाची मावशी भयणीक म्हजी गरज आसा ती थंयसर दावी त्या आपल्या एलिझाबेथीची भेट करूंक येता आनी थंयसर तिची सेवा करता उपास म्हळ्यार आपणाचेच काम बगलेक दवरन हेरांची सेवा करचे हेरांच्या गरजेक पावचे आनी मोरयेन तेंच केलें तितलेंच न्ही काना नगरी कितें घडलां तेंय आमी जाणाव जायत्यो स्त्रियो थंय बसून आसल्यो वा हजर आसल्यो पूण मोरी ती विशेष स्त्री जावन आसली हेरांची गरज समजोवची आनी थंयसर त्या कुटुंबाची त्या दीस गरज समजोवन आपल्या पुता लागीं विनंती करून थंयसर आपल्या पुता मुखांतर ती अजाप खर्चे करता आनी थंयसर तांच्या कुटुंबाक दोशी करता आनी तिसऱ्या सांगचें तर उपास करचे म्हळ्यार सर तेंच्या वायट संवयेंक पातकांक पाट करचें आनी आमच्या कुडीक दंडवण दिवन आमची कूड आमी नियंत्रणाक हाडची आजकाल जेवण खाण त्याग करूंक जाय ती तयार आसात आनी भुरगीं तांचो बारी हुशार तांकां जाय आसलें मात्र खातात पूण ताच्या किसड तिचो उपास जिंजवार आमी करूंक आसा आनी कित्याक जायत्या संगतीक आज आमी गुलाम जाल्या आनी थोडेच दाखले दिवचे तर आमची ती TV आज TV तितली ना पूण ताच्या किसड उसली माध्यमां आयल्यांत इंटरनेट मोबायल चॅटिंग थोड्यांक TV प्रोग्राम सिरियल पळयल्या शिवाय दीस पाश्यार जायना इवन मागण्याचो वेळी जेन्ना इंटरवल आसता जेन्ना थंयसर ॲड आसता एडवर्टायजमेंट आसता तो वेळ मागण्याचो इल्लोसो वेळ थंयसर अमरी करतात किंवा तेच करतात एडजस्ट करतात आनी कितलींशीं जाणां आज वॉट्सअप इंटरनेट मोबायलाक लागून वरां काटल्यान वेळ विबाडतात आनी जायती चॅटिंग म्हणून चिटिंगाकी पावल्यांत आनी तें दिसपट तें घडोवनूच आसा ह्या संगतींतान आमी उपास करूंक जाय जिंजवार करूंक जाय वी नीड टू एब्स्टेन फ्रॉम दीस थिंग्स खाण जेवणांतान कोणीय उपास करतात वा जिंजवार करतात पूण असल्या संगतींतान आज आमी गुलाम जाल्या ह्या गुलामतान आमी गुलामपणांतल्यान आमी भायर येवंक जाय त्या देखून ह्या संगतीचो आमी उपास करूंक जाय वा वी नीड टू डू अवे वीथ ऑल दीज गॅजेट्स वी नीड आमकां ताची गरज आसा पूण कित्या गरजेक ताका आमी वापरचें आतां हांगासर आयल्या बळसाक हात घाला काल मेळटा पटाक तो मोबायल आनी थोडी कुंभार घेता एका हातांत कुंभार एका हाताच्या सकयल मोबायल बरें दिसता की ना त्या देखून इगर्जेक येताना पण एक वर मोबायल थंयसर घरांत तुमी दवरा कित्याक मोबायलाचे आज आमी गुलाम जाल्या एक घडी मोबायल सोडून रावंक नाका थोडी बाथरुमाक येताना मोबायल व्हरून येतात उरले कडेन सोडा हांगासर येताना इगर्जेक येतात विचारल्याक पात्रांव हांव यूज करना अरे तूं यूज करना जाल्यार हाडटाय काल इगर्जेक मोबायल घरात दवर न्ही मोबायलाक एक वर रेस्ट मोबायलाक तूं थंय घरात मोबायल चार्ज जावन ती हांगा इगर्जेक येवन क्रिस्त मुखांत ताच्या उतरां मुखांत युक्रिस्त मुखांत आमी चार्ज जावन फाटया आनी मागीर मोबायल बऱ्या तरान गळसया त्या देखून कितें म्हूण सांगता हांव संदेश कितें म्हळ्यार आमी खाणा जेवणांत न्हू जायतो त्याग जिंजवार उपास करता बट वी आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑर फास्ट फ्रॉम दीज गॅजेट्स ताचे बराबर उपास आमी करूंक जाय राग हगे मस्त रावता न्हू कितली कितली कुटुंबां आज नासतल्यांत वा नासाच्या वाटेर आसात रागा खातीर रागान एकल्यान आनी एकल्या जिवीशी मारचें
मोसरान आणि हगे ते आपणाक कसं नाश करता दुसऱ्या आपण नाश करच्या पहिले त्या देखून मोगळ बाबीनो जायत्या असल्या संगतीत हांव सांगत आसा स्वार्थ फर्स्ट डे पडणं फर्स्ट डे उडोवणे हेरांच्यो खबरो करच्यो खबरो करून कितले फाटी आमी हेरांक नाश करता त्या देखून आज आयचो संदेश उपवासाची वाट पातका कर या पातकाची पाठ कर म्हणून आमकां आपण दिता आसतना ह्या सर संगतीत हांव जें कितें आमकां वायटाक व्हरता त्या संगतीत हांव पातकाक व्हरता पातकाक कारण जाता त्या संगतीत हांव आमी उपवास करया वा फास्ट फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स दॅट लीड अस टू सिन त्या देखून भाव भयणीनो मागे आमी मोरयेमाची ससाय जशें ती हेरांच्या गरजांक पावली आपणाक कसो विसरोवन आपणाचेच खुशी त्याग करून आपणाचेच काम त्याग करून हेरांच्या गरजाक ती पावली देवाची खुशी तिणें केली तशेंच आमी उपवासा मुखांतर विविध रितीच्या उपवासा मुखांतर आमकांच त्याग करून देवाची खुशी करया जेजूय थंयसर 40 दीस उपास करून देवसराच्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक शकलो तशेंच जर तर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत खाणा मुखांतर हेर संगती मुखांतर उपास करून आमचे प्रयत्न करतले तर खंडीत जावन जैत व्हरूंक आमी शकतले आनी तसो जेजू क्रिस्त आमकां ह्या दिशेन कृपा आनी बळ दिवं त्रिएक देवाते आमचो भावार्थ आमी सांगता उसार्या एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी न्यादिसत्या सर वस्तू सर असणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सूत तो सर काळादी बापा तावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो तो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासून आनी आमचे सोडोवणे पासून सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवका मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पॉन्स काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वराने जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव नेप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापले पवित्र सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देव आमचो मोग करता आनी निरंतरी आमच्या मागण्याक तो कान दिता म्हणलें वळखून आमची मागणी भक्तीपणी भावार्थान ताचे मुखार आमी उबारया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्यान बरोवन धैर्यान तुजें उतर परगटोवंक आनी आधुनीक संवसारान खरे प्रवादी जावंक जियोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तुजी कुशी समजून घेवंक आनी तुज्या लोकांची सेवा करूंक तांकां बरें मोन लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रवाद्याचे मिसांव स्विकार केल्ल्या याजक धार्मीक आनी लायकांक तुजे कृपेन भर. आपल्या मिसावांत येवच्या कश्टांक भियेन आसतना धैर्यान तो वावर करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मदें तुजें उतर परगटूंक धाडलेल्या प्रवाद्यांक मानान लेखून तांचे मारिफात तुवें परगटचें उतार स्विकार करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेशिडेंत वळवळच्या आनी उतार प्राये वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक गरजेचो आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक
सुस्निकाय आनी बोडला बै म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुजो ताळो आयकून तुजो मोग वळखूंक तुज्या मिसावांत वांटो घेवंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळ बापा, लोकांतान मान गौरव आशे नासता निस्वार्थपणी तुजी सेवा करूंक आनी शुभ वार्ता प्रगट करूंक तुजे खरे प्रवादी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता हांव त्याचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Kubasu, vaida kasu, tuja burgyani, mokan bidokso, gita yar bapa, gimokanam ka, jivite duka, suka duka, gita yar bapa, gimokanam ka, jivite duka. सुखा दुखा बापा तुझा पुता अपना कली भेटून दिलो कल्वारीच्या डोंगरार कुसार मरून तयार झालो मुक्ताने केलो मोका साक्षालो मोकाची विचिचा उलोटिलो मुक्ताने केलो मोका साक्षालो मोकाची विचिचा उलोटिलो उंडोको वासो वायदा कासो तुझ्या भुरग्यांनी मोकान भेटोसो गीत याड बापा गिमोगानम जिवितीन तुका सुखान दुखान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या चातले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या आणि आख्या पुरुषाच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक तूं सफळ कर. हे आमी मागता त्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदराणे ससनाच्या देवा, सर्व कळणे सवथै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्यास. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्येता जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, del paraíso सर्वेस्वर सर्गांनी सोसाबला तुझ्या वैभवात भूसर्गी दुखाचे
Tache navi tatakache Vusagi tukache Vusagi tukache Vusagi tukache Vusagi tukache बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडत सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आज फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर मौनपणी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेले उडास काडून तांचे खातीर मागया तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करण आमी मागता अवका मरिये देवाची माये संगाती तिचो पुती जुजे भगवन दंदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नात मोरये भशेन सर आमची पातयेनी बरोवचो सर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो एकामेका थंय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत आम्ही सेवंक वतात ती आमच्या जडती आणि कॅस थाडीनं जावं पुढच्या खाकुळतीन आमच्या आत्म्याक तसेच कुडीक भलायकी आणि वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर बाग म्हाका पावना पूण जेवतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Patla kalu musu tauda Seta watin maka selu Yesumya tu ye Dewi cintata rahi Tu cakupan maka lipo Sugicha suka pawo Dakwali segi ami ek samravya Yatish pol ami zodia Somya chamoka tamiti samravya Ji Jesus ansai zodia Ye somya tu Durboya bida ranti Pakka kalu musu taudai Serta batin maka selai Yesumya tui Dewi cintata rahi Cakupan maka lipoi Sugicha suka pawoi Yesumya tui Durboya bida ranti Pakka kalu musu taudai Serta batin maka selai Yesumya tui Dewi cintata rahi Tu cakupan maka lipoi Segicha suka pawoi
प्रार्थया. मोगाळा बापा, हे देवर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळोव आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाव भयणीन कळोवणी इदोळूस कार्मेल मायाच्या फेस्ताची नव्यान आमी सुरू केल्यांत आनी दबाजीक परब आमी येवच्या आयतारा संभ्रमतले. हांव आयतारा येवच्या आयतारा सकाळी हरसेच्या भशेनच आयचे भशेनच सकाळी 2 मिसां आसतली. पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर आनी फेस्ताचे दबाजीक संभ्रम एक मीस संजेच्या 6 वरांचेर आसतले. सो याजकांच्या ब्रदर्सांच्या नांवी तुमकां मोगाचे वत्तायाचे आपोवणे दिता आनी ह्या दिशेन कार्मेल मायाचे बेसांव आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. आतां कार्मेल मायाचे नव्यान आमी सांगता करचें. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणटा. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हणून मानून घेतली. गरजे एकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये कळनातले अवकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हणून परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी थीर भरवशा तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार आमी दवरता. एक घडीभर आमच्या विविध गरजां खातीर माग्या विविध गरजो मुरये मायाच्या पांयातळी आमी समर्पया आनी खंडीत जावन ती आपल्या पुता मुखांतर जें कितें आमकां गरजेचें मागोवन धाडटली. उगडास कर येव भोव दयाळ अवकारी मोरये, तुज्या आश्रयाक दावरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हणून केदीच कोणेच आयकोंक ना. हे पातयेन दैर्घान घेवन तुजे कडेन दवर येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार पावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणे आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणे आम्हा पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवे जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता तुझे बाळका कृपे आमेन. प्रसाची शीस करा पवित्र स्थान दिया आसा तुमच्या सांगाता आणि सदा पितरी आसाय देश वावराडी तोरेस माग्या आमी दुनिया लागी धाडच्या साक्षी करेस माग्या आमी दुनिया लागी धाडच्या साक्षी करेस वसा प्रसाची शीस करा पवित्र स्थान दिया आसा तुमच्या सांगाता हातानी सदा. मुगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरया आशिर्वाद दिव आमकां